आमचे गाव आमचे गाव आता जाणी आम्ही हर एक गोष्ट तुमची डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगलें आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमच्या लायफाक आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा जे इल्लिगल जे पीठ खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय. पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. आमची बाटा आमची शेतां जुवारी न्हंयचेर सुमार 280 कोटी रुपयाच्या बंदारो प्रकल्पा आड मिराबागच्या गांवकारांनी खर निशेध केलो. निदर्शकांनी पाजीमळ सांगे हांगच्या WRD खात्याच्या ऑफिसांत वचून घेराव घातलो तशेंच सहाय्यक अभियंत्याक धारेर धरलो. ह्या प्रकल्पाचो परिणाम सावड्डे, कुडचडे आनी सांगे मतदारसंघातल्या 7 गांवांचेर जातलो असो दावो गांवकारांनी केला. देखून हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करून खोडून काडिल्ले पीठ बेगोबेग भरचे अशी खर मागणी केल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांच्या मागण्यांचेर योग्य निर्णय घेवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिल्या अशी माहिती मुखार आयल्या. तेणी फक्त तो पुरोय म्हणून सांगला तेणी आतां सांगलें न्हू तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केलें म्हणून पुरोवपा लागून तुमी कित्याक पुरोवना तर डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं लेटर केला तेजेर आमी हें केलें न्ही. तुमकां कांयच रायट्स ना हांगा हे पुरोवपाची बीन काय ना तुमकां खबर ना. हायर ऑफिसर सांगले प्रत्येक वेळा तुमी हायर ऑथॉरिटीक विचारतात सगळ्यो गोश्टी. बंदारो तेणी म्हणटा ते बंदारो तुमच्या अंतर्गत येता पाणी अडवास बाकीचे सगळे आनी हें तुमची काम आसा. तुमी लोकांनी कितें आयकना तुमी कितें हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगलां असो आमी सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलें न्हू. कितें सांगता तुमी तें ना तो प्रोसेस आसता चालू आहा न्ही आमचो ते म्हणटा धाडलो न्ही आमी. कितले दीस लागता प्रोसेसाक इल्लीगल म्हणटा ते पुरोय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू आमच्या हायर ऑफिसरान लागलें. हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन प्रोसेस लागला न्हू. इल्लीगल म्हणटा ते रूल म्हणटा जाल्यार इल्लीगल सगळो प्रोसेस करून केल्लें न्ही. सर तुम्ही म्हणटा पळय 3/3 आसा तर इल्लीगल फाडल्यार तुमी मान्य करता ना आमी थंय काडलेच ना 3/3. पूण 3/3 तशें जावपा ना तुमी आतां सामकें हें म्हणटा पार काबार केला आमचो आनी कांय ना म्हणजे आतांच जावन तें कितें म्हणटा आतांच जावन न्ही आमी हर एक गोश्ट तुमची डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगलें आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमच्या लायफा कडेन आमचो टायम आमचे खेळ केलो तुमकां आमचो तें पॉसिबल ना तुमी बरोवन दिवपाकच जाय पडटलें तुमकां आतां. आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा. आता तुगे हायर तूं उलय सर तुका जाय जाल्यार आमी टायम दिता. तुगे हायर ऑथॉरिटी सर ते येयले हिंगा वचनाय आपल्या कितें उत्तर दी आपल्या तेंका दिवपाक जाय म्हणून आनी मिडिया समोर उत्तर दी. फोन कर पंचाचो बी कितें इनवॉल्वमेंट आसा? ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजे पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एज्युकेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा. हांगा कोण पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां आजून पर्यंत तरी कोणाचो सहकार मेळ्ळेलो ना. हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण लेखी दिल्लें आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें. जो पयलीं जो 1 वर्स पयलीं जो खड्डो मारून दवरलेलो जो व्हडलो तो आमी तांकां पयलीं पुरोवपाक लायला. कित्याक हो जो नेक्स्ट पयर जो खड्डो मारला तेजेर आमी ऑलरेडी FIR फायल केल्ली आसा. कित्याक तो इल्लिगल मारलेलो आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी ते खंय तरी आयर्न ओर खंय थेफ्ट केस जाता आयर्न ओराची. सो ते मायन्स अँड मिनरल्साक आमी तेजेर कंप्लेन दिल्ली आसा. जो पर्यंत तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना तो खंय तरी तेका सेफ कंडिशनान जावं बॅरिकेड करून तो सेफ दवरचो. आनी जालना जाल्यार काम जाल्यार आमी परत हेजेर WRD आमी जे मडगांव आसा तेजेर मोर्चा व्हरतले. तेका लागून आमी हें धरून बसले की एटलिस्ट तो पयलीं खड्डो पुरयात म्हणून. स्क्रॅप वॉक करपाचो आमी आमगे पयलूच्यान डिमांड दिलेले कडेन आसा. तशेंच वयर जे तेणी रस्ते जितले खणोन दवरला सगळे माती तेणी रस्त्यार दवरल्यात थंय लोक मुनिसिपल पडपाक लागल्यात.
गाडी स्लीप जाता पयर 4-5 जाण ते पडले कडेन आसा. सो हांवें हेही सांगलां, रिक्वेस्ट केलां की ते बेगीच्या बेगीन जी माती आसा ती सगळी थंयची काडची. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्टीकर.